जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी गोपी जनवल्लभ यशोदानंदन जय जनरंजन यशोदानंदन जय जनरंजन यशोदानंदन जय जनरंजन यमुना तीरा वनचारे यमुना तीरा वनचारे जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन जय जनरंजन यमुना तीरा वनचारे जय राधा माधव कुंज बिहारी कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Srila Prabhupada ki
हरे कृष्ण. तर आज आम्ही भगवद्गीता यथारूप हाजेर चर्चा करूया, जी आमकां प्रभुपादान जशी आसा तशी आमकां दिल्ली आसा. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीदातपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीगुरुं साद्वैतं सावधूतं परिजनं सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्ण हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. तर आज आम्ही भगवद्गीता याचेर चर्चा करूया. भगवद्गीतेत कितले श्लोक आसा? 700 श्लोक आसा. तर ही भगवद्गीता भगवंतान अर्जुनाक जवळ 5300 वर्सां फाटीं सांगिल्ली. आनी ह्या भगवद्गीतेक जो संवाद आसा तो भगवान, अर्जुन, धृतराष्ट्र आनी संजय हांच्या भितर आसा. तर ही भगवद्गीता महाभारताचो एक भाग आसा. खंयचो भाग आसा? महाभारताचो एक भाग आसा. तर महाभारत जे आसा ते 18 पर्वांक विभागले आसा. कितले पर्व? 18 पर्व. तातूंत एक पर्व येता भीष्म पर्व. आनी ह्या भीष्म पर्वात भगवद्गीता हाचो संवाद आसा भगवान आनी अर्जुनाचो. तर महाभारतांत जो संवाद चालू आसा तो वैशंपायन ऋषी आणि राजा जन्मेजय हांच्या दोगां भितर प्रश्न उत्तरां चालू आशिल्लीं. तेन्ना अचानक राजा जन्मेजय वैशंपायन ऋषीक विचारता की कौरवाची सेना आणि पांडवाची सेना एकत्र येऊन युद्धभूमीचेर कितें केलें. तेन्ना वैशंपायन ऋषी राजा जन्मेजय सांगू लागता की एक टायमची गोष्ट आसा. धृतराष्ट्र हे आंगळे आसता आनी थंय युद्ध चालू जावपाचें आसता. तेन्ना महर्षी वेदव्यास थंय येता आनी सांगता की तूं ही गोष्ट समजूंक शकना. ताका लागून आपूण कितें दिता? संजयाक आपूण दिव्य दृश्टी दिता आनी तूं तेजे कडच्यान हें सगळो रणभुमीक जें कितें चल्लां तूं तेजे कडच्यान समजून घे किंवा विचारून घे म्हणटा. तेन्ना ही भगवद्गीता चालू जाता. तर ही भगवद्गीता आमकां मुख्य करून 5 विशयाची चर्चा करता. भगवद्गीतेत भगवंतान 5 मुख्य विशयाचेर चर्चा केल्ली आसा. तर कोण सांगू शकता म्हणजे ते 5 मुख्य हे विशय? ईश्वर म्हळ्यार भगवान म्हळ्यार कोण? जीवात्मा म्हळ्यार आमी सगळे जीवात्मा, प्रकृती आनी काळ आनी कर्म. ह्या 5 मुख्य जे मुद्दे आसा ताचेर चर्चा केल्ली आसा. तर आज आमी ह्या भगवद्गीतेंतल्या खुबशीं तत्वां आसा जी आमकां प्रभुपादान यथारूप आमच्या सारक्या बद्ध जिवा पर्यंत पावयल्ली आसा. ताचेर आमी चर्चा करूया. तर भगवद्गीतेत 10 तत्वांची चर्चा केल्ली आसा.
तर पहिले जे तत्व आसा ते भक्ती तत्व आसा. खंयचें तत्व आसा? भक्ती तत्व. आमी आतां फक्त हांव लेक्चर दिवचो ना, आमी सगळ्यांनी चर्चा करपाची. आमी सगळे साधक आसात. प्रभुपादान सगळ्या भक्तांक एकठांय येवन भगवंताच्या दिव्य गुणाचें, लिलांचें किंवा बाकीचे ताणें आमकां जो उपदेश दिला तेचेर चर्चा करपाक सांगला, तशें आमी आज चर्चा करूया. जाल्यार पयलो जें तत्व आसा भगवत भक्ती तत्व. दुसरें तत्व आसा कृष्ण तत्व. तिसरें विभूती तत्व. हांव तुमकां सगळ्यांक प्रश्न विचारतलो, सगळ्यांनी याद धरपाची. 10 तत्व आसा. तिसरें तत्व विभूती तत्व. चौथें तत्व माया तत्व. पांचवें गुणा तत्व. सहावें जीव तत्व. सातवें कर्म तत्व. आठवें मानस तत्व. 9वें सद्गुण तत्व आणि 10वें देवता तत्व. ह्या 10 तत्वाचेर भगवंतान संपूर्ण भगवद्गीतेक चर्चा केल्ली आसा. म्हळ्यार अर्जुनाक सांगिल्ली आसा ती आमचे पर्यंत पावपासाठी. तर आज आमी फक्त एकच तत्वाचेर चर्चा करूया, कित्याक हें खूब आसा. फक्त आमकां मेन प्रभुपादान दिला की भगवंताची भक्ती करपाची. ताका लागून आमी आज फर्स्ट भक्ती तत्वाचेर आमी चर्चा करू. भक्ती तत्व म्हळ्यार कितें की ट्रूथ ऑफ डिवोशनल सर्वीस, म्हळ्यार भक्तिमय सेवेचें सत्य कितें हें भगवंतान आमकां भक्ती तत्वाद्वारे सांगिल्लें आसा. भक्ती म्हळ्यार कितें सांगता पळोवया. सिंपल भक्ती. प्रभुपादान सिंपल डेफिनेशन सांगलें. भक्ती म्हळ्यार कितें? सिंपल. भगवान श्री कृष्णाची निस्वार्थ भावनेन केल्ली सेवा. डिवोशनल सर्विस. प्रभुपादान बेस्ट नांव दिलां. भक्ती म्हळ्यार लविंग डिवोशनल सर्वीस, सेवा. कित्याक आमी सगळे भगवंताचे दास दास दासानो दास आसात. ताका लागून आमी भगवंताची फक्त सेवा करूं शकता. ह्याच जी निस्वार्थ भावनेन आमी जी सेवा करता ताकाच भक्तीचो प्रोसेस अशें म्हणलें वता. तरी भगवंतान ह्या भगवद्गीतेक जे भक्ती तत्व सांगिल्लें आसा पळय तें म्हाका जो हें मेळ्ळा पळय, जो आतां तुमचे समोर सांगता, तो वेगवेगळ्या अध्यायान आसा. तो एकठां करून तो भक्ती तत्व हाजेर चर्चा करया. अध्याय वेगळे आसा, श्लोका वेगळे आसा, वयर सकयल जातले. केन्ना 9 जातलो, केन्ना 15 जातलो, केन्ना 18 जातलो. पूण हें एकठां करून हांवें सिनियर डिवोटी आसा गौरांग प्रभू, गौरांग दर्शन प्रभू हांच्या लेक्चरांतल्यान आज तेंच जे प्रभुपाद आसा तेंच तुमचे समोर चर्चा करता. म्हाजें अशें हातूंत कांयच ना. तर भगवान ह्या भक्ती तत्वान भक्ती कशी करपाची, कोण करूं शकता, कशी करपाक शकता, कित्याक करपाक जाय आनी कशा प्रकारे करपाक जाय हें ह्या भक्ती तत्वान सांगिल्लें आसा. तर पयलीं आमी सुरवात करया की भक्ती कशी सुरवात करप भगवंताची. तर भगवान म्हणटा की भगवंताची प्रेममय भक्ती आसा ती जी सेवा करता ती कशी करप? श्रीमती राधा राणीचे आश्रय घेवप आमी. ताका लागून भगवान म्हणटा टेकिंग शेल्टर ऑफ श्रीमती राधा राणी. आता तो कसं घेवप? भगवान 9व्या अध्यायाच्या 13व्या श्लोकात सांगता, महात्मानस्तु मां पार्थ दैवी प्रकृती माश्रिता भजन्त्य अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादि अव्ययम. तर हांगा भगवान ह्या श्लोकाद्वारे आमकां सांगता की श्रीमती राधा राणीचे आश्रय कसो घेवप ह्या श्लोकाक सांगता. ताजो अर्थ असा की हांव मराठीन सांगता, जे प्रभुपादान जे यथारूप बरयलां तें तुमचे समोर दवरता. हे पार्थ, मोहित न झालेले आत्मेजन दैवी प्रकृतीच्या आश्रयाखाली असतात. ते भक्तीमध्ये पूर्णपणे युक्त झालेले असतात, कारण ते मला सृष्टीचे आदिकारण आणि अविनाशी पुरुषोत्तम श्री भगवान म्हणून जाणतात. हांगा भक्ताचे बद्दल दवरलें. एक महात्मा बद्दल भगवान सांगता. म्हळ्यार भक्तीचो प्रोसेस कसो चालू जाता. एक जीव, एक मनुष्य भक्तीचो प्रोसेस कसो चालू करता तें हांगा सांगता. तेजे बद्दल महात्मा म्हणून सांगता. तर प्रभुपाद तात्पर्य सांगता की ह्या श्लोकात महात्मा हो शब्द आयिल्लो आसा, तो खूब इम्पॉर्टंट आसा. आता महात्माची लक्षणां कितें? प्रभुपाद सांगता आमी कोणाकूच महात्मा म्हणू शकना.
जो मनीस भगवंताच्या दैवी प्रकृती असा ते तो स्थिर झाला असा त्याका महात्मा असे म्हणतात. कोणाक महात्मा म्हणतात? दैवी प्रकृतीमध्ये स्थिर झाला असा आणि तो केन्नाच भौतिक प्रकृतीमध्ये अधीन होऊन ना, त्याका त्याचं कांयच लागू पडना. जो मनीस भगवंताच्या श्री चरण कमलाचो आश्रय घेतलेले असा त्याका महात्मा म्हणतात. आणि कित्याक लागून म्हणटा की भौतिक प्रकृती तो मुक्त जालो आसता जेन्ना तो दैवी प्रकृतीक उरता. कित्याक आमी भगवंताचे तटस्थ शक्ती असल्या कारणान आमी जी भौतिक प्रकृती आसा तातूंतल्यान मुक्त जावंक शकता अशें प्रभुपाद आमकां तात्पर्य सांगता. आणि आमी आध्यात्मीक जी प्रकृती आसा तातूंत स्थिर जाले उरता. हो आमचो पयले प्रोसेस भक्ती मार्गाचो. तर दुसरो प्रोसेस भगवान सांगता की भगवंत श्री कृष्णाचो जो नांवाचो जप आसा सतत घेवपाक सांगता. तो खंयच्या अध्यायात सांगता? 9व्या अध्यायाच्या 14व्या श्लोकांत भगवान सांगता सततम कीर्तयन्तो माम यतन्ताश दृढवता नमस्यस्तां च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते. भगवान भगवद्गीतेत सांगता हे महात्मे जन सतत माझे कीर्तन करीत दृढ निश्चयाने प्रयत्न करीत आणि मला वंदन करीत भक्ती भावाने नित्य माझी उपासना करतात. भगवान कितें म्हणटा जे पयले 9.13 जो श्लोक सांगले महात्मा हेजे बद्दल चर्चा जाली. अशे महात्मे कितें करतात? सतत भगवंताचे चिंतन करतात आणि दृढ निश्चयाने बेश्टेनी दृढ निश्चयाने कितें करतात? भगवंता वंदन करता आणि नित्य भगवंताची उपासना करतात. तेकाच महात्मा अशें म्हणटात. तर प्रभुपाद तात्पर्याक कितें सांगता की खंयचोय सादारण व्यक्ती आमी ताका महात्मा म्हणूंक शकना. कित्याक त्याचे लक्षणाचे वर्णन केल्लें आसा. प्रभुपाद सांगता की महात्मा जो आसा तो सदैव भगवंताच्या श्री कृष्णाचे गुणगान आणि कीर्तन करपाक सदैव तत्पर आसता. तेकाच महात्मा अशें म्हणटात. तेका लागून तेगे दुसरो कितें उद्योग असो उरना. तो सतत भगवंताचे चिंतनांत उरता. भगवंताच्या गुण नांव लिला यांचे स्मरण करीत उरता. तेका महात्मा अशें म्हणटात. भगवंताच्या पवित्र नामाचो तो जप करीत रावता आणि भगवंताच्या शाश्वत जे रूप आसा भगवंताचे शाश्वत रूप साकार रूप जाका पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान म्हणटा ताचे तो निरंतर चिंतन करीत रावता. तेका लागून तेका महात्मा अशें प्रभुपाद तात्पर्यान सांगता. पुढे भगवान सांगता की भगवान भक्ताचे पूर्ण संरक्षण करता. जेन्ना भक्ती मार्गान वयता तेन्ना भगवान श्री कृष्ण आपल्या भक्ताचे संरक्षण करता. ते आमकां भगवान 9व्या अध्यायाच्या 22व्या श्लोकांत सांगता. अनन्या चिंतयतो माम ये जना उपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेयम वहाम्यहम. हो प्रभुपाद म्हणटा हो श्लोक व्हेरी इम्पॉर्टंट. जर आमी केन्ना आयकलो ते LIC जेन्ना येताली पयले हो शब्द उरतालो योगक्षेयम वहाम्य. पयले आमी भुरगेपणांत येतालो. ताजो हांगा भगवान कृष्ण म्हणटा परंतु जे लोक अनन्य भक्ती भावाने माझ्या दिव्य स्वरूपाचे चिंतन करीत माझी उपासना करतात त्यांच्या गरजा मी पूर्ण करतो आणि त्यांच्याकडे जे काही आहे त्याचे मी रक्षण करतो असे या श्लोकाचे अर्थ आसा. तर प्रभुपाद या तात्पर्यान कितें म्हणटात खबर आसा की कृष्ण भावनेमध्ये जो रथ उरता जो भक्त तो क्षणभरय भगवंता विसरना. तो सदा 24 वरां कितें करता? भगवंताचे चिंतन करीत रावता. ते चिंतन करपाक 9विधा भक्तीचो तो आचरण करता. 9विधा भक्तीचे अंग खंयचे खंयचे आसात? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम वंदनम अर्चनम दास्यम पादसेवनम सत्यम आणि आत्मनिवेदन. ह्या 9दा भक्तीमध्ये तो रममाण झाला असता. तेका दुसरे कांयच चिंतपाक जायना. तो आपले नित्य कर्म करता तरी पण हो भगवंताचे तो सतत चिंतन करीत रावता. तेका लागून हांगा भगवान क्षेम म्हणल्यार भगवान म्हणटा अहेतूक संरक्षण. जेन्ना कृष्ण भावनेचो प्राप्त करपासाठी भक्त प्रयास करता तेन्ना भगवान ताचें रक्षण करता. आणि जेन्ना तो कृष्ण भावनाभावीत जाता तेन्ना तो बद्ध अवस्थेमध्ये परत त्याचे पतन न जावचे म्हणून भगवान त्याचे रक्षण करता अशें प्रभुपाद आपल्या तात्पर्यान सांगता. हांगा भगवान कितें म्हणटा
त्याची गरजा मी पूर्ण करतो आणि त्याच्याकडे जे काही आहे त्याचे मी रक्षण करतो. त्याचा अर्थ असो म्हणजे आमच्या भक्ती मार्गात जे कितें आसा त्याचे रक्षण करता. आमी अशें समजून की आमचे भौतीक जे कितें आसा त्याचे रक्षण करना. भगवान पळयता आपल्या ज्या भुरग्याक किंवा आपल्या भक्ताक एक्चुअली कितें जाय तो जेणे करून तो आपले कडेन तो पावतलो. त्यासाठी भक्ती मार्गात केन्ना आमकां खूब अडचणी येता, त्याचे पतन जावं नजो म्हण भगवान त्याचें रक्षण करता. त्याची चिंतनाक सदांच आपलें नांव उरचें म्हणून त्याच्या कित्याक भगवान परमात्माच्या रुपान सगळें हृदयाक आसता. ताका तो चेतना दीत रावता की सतत म्हाजें चिंतन कर म्हणून. तेन्ना भक्ताचें केन्ना चड अशें पतन जायना. फुडें भगवान म्हणटा की भक्ती मार्ग आसा तो भक्ती योग आसा तो सादो आसा, सिंपल आसा. द सिंप्लिसिटी ऑफ भक्ती योगा. त्यासाठी भगवान भगवद्गीतेच्या 9व्या अध्यायात 26वा जो श्लोक आसा तातूंत चर्चा करता की हो भक्ती मार्ग आसा तो कसो आसा, सिंपल आसा. तो म्हळ्यार तुमी खूब वेळ आयकलो पळय, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयश्यति तदहम भक्ती उपहनम च अश्मानी प्रयतात्मना. जर एखाद्याने प्रेमाने आणि भक्तीने मला एखादे पान, फूल, फळ आणि पाणी अर्पण केलं तर मी त्याचा स्वीकार करतो. भगवान किस म्हणता सिंपल नका. ही जो भक्ती मार्ग आसा तो कसो आसा, सिंपल आसा. पत्रम पुष्पम फलम तोयम. आपल्या एखाद्यान प्रेमान म्हणटा तो बेश्टे अशें न्ही दिवपाक जाय म्हण न्ही, प्रेमान भितर आपल्या काळजांतल्यान भगवंता आपल्या प्रेमान एक अर्पण केलें तर आपण त्याचो स्वीकार करता अशें भगवान म्हणटा. हातूंत तात्पर्य प्रभुपाद म्हणटा की वाचता तुम्ही लक्ष दिया. बुद्धिमान व्यक्तीने शाश्वत सुखासाठी नित्य आणि आनंदमयी धामाची प्राप्ती करण्याकरिता दिव्य प्रेममय भक्ती सेवेमध्ये युक्त होणे आवश्यक आहे. भगवत धामाची प्राप्ती करण्याचा हा विधी अत्यंत सुलभ आहे. याचे आचरण सर्वात गरीब मनुष्यही पूर्व पात्रतेविना करू शकतो. यासाठी केवळ एकच पात्रता आवश्यक आहे आणि ती म्हणजे मनुष्याने शुद्ध भक्त बनले पाहिजे. हा विधी इतका सुलभ आहे की जर मनुष्याने एखादे पान, फळ, फूल किंवा थोडेसे पाणी भगवंतांना अर्पण केले तर भगवान प्रेमाने अर्पण केले तर ते भगवान संतुष्ट होतात. श्रीकृष्णाची प्राप्ती करण्याकरिता भक्ती हे केवळ एकच साधन असल्याचे दर्शवण्यासाठी ह्या श्लोकामध्ये भक्ती हा शब्द 2 वेळा उल्लेख करण्यात आलेला आहे. भक्ती विना भगवंत कोणाकडूनही कोणत्याही गोष्टीचा स्वीकार करण्यास तयार होत नाही. आम्हाला प्रभुपाद सांगता की फक्त भक्ताकडूनच भगवान कितें स्वीकार करता, अभक्ताच्या हातून तो स्वीकार करना अशें प्रभुपाद आमकां सांगता. ताका लागून हो भक्ती मार्गाचो जो विशय आसा हांगा भगवान सिस्टमॅटिकली सांगता की एक भक्तान कितें करपाक जाय, कशें आपल्या शरण वचपाक जाय हें आमकां भगवद्गीते मार्फत आमकां सांगता. फुडें भगवान सांगता की मनुष्यान जें कितें करता तें सगळें भगवंताक अर्पण करपाक जाय म्हणून सांगता. त्यासाठी भगवान 9व्या अध्यायाच्या 27व्या श्लोकात सांगता की यत् करोषि यत् अचनासि यत् जीवोषि ददाति यत् तपस्यासि कौन्तेय तत्पुरुष मद अर्पणम. त्याचा अर्थ असा असा की हे कौन्तेय, तू जे जे कर्म करतोस, जे जे खातोस, जे जे हवन करतोस किंवा दान देतोस आणि जे तू तप करतोस ते सर्व मला अर्पण कर. भगवान डिटेल सांगता की त्याचपासून तुका कर्मबंधनातून अडकून उरचो ना. त्यातून सिंपल गोष्ट भगवान सांगता की तू जे कितें आयुष्यात जे कितें कर्म करता तें कितें कर, म्हाका अर्पण कर. तू जे कितें खाता पयलीं म्हाका अर्पण कर. तू कितें दान करता तें म्हाका कर. तू जे कितें तप करता तो म्हासाठी कर. तू जे कितें नित्य कर्म करता तें म्हाका अर्पण कर. प्रभुपाद सांगता की प्रत्येक मनुष्याचे कर्तव्य आसता की त्यांनी जीवनाक अशें वळण दिवपाक जाय की तो भक्ती मार्गाक अग्रेसर जातलो. ह्या भौतीक जगात जेन्ना आमी नित्य कर्म करपाक पडटा आमकां तेन्ना वेदाक वेगळे वेगळे कर्मकांड सांगिल्ले आसात.
एक ग्रस्त आश्रमात ग्रस्तान कितें कितें करपाक जाय तें सांगिल्लें आसा. ताका लागून कर्मकांडाची विधी बी सांगिल्ली आसा. प्रत्येक मनशाक कर्म करपाक सांगिल्लें आसा. ताका लागून जे कितें कर्म आसा, अन्न आसा, हवन आसा, दान हें आमी कितें करपाक जाय, पयलें भगवंताक अर्पण करपाक जाय. ताचे फुडें भगवान सांगता की जेन्ना भक्ती मार्ग एक मनशाचो चालू जाता तेन्ना भक्ताच्या हातून चूक घडूंक शकता. ताका लागून ही चूक घडटा तेन्ना भगवान कितें सांगता की 9व्या अध्यायाच्या 30व्या श्लोकात सांगता की अपि तेजसु दुराचारो भजते माम अनन्यभाग साधुरेव समग्रत्वा समग्र भवसितो हि सा. याचा अर्थ असा की जर कोणी अत्यंत दुराचारी असला तरी तो भक्तीमध्ये जर युक्त झाला तर त्याला साधूच म्हणले पाहिजे, कारण तो आपल्या निश्चयामध्ये योग्य प्रकारे स्थित झालेला असतो. केन्ना केन्ना आमी भक्तिमार्ग आयकतना आमच्या हातून चुको घडटा, पण केन्ना भगवान कितें म्हणटा, जेणे माझा आश्रय घेतलेलो आसा, कित्याक हो भक्तिमार्ग हो सगळ्यांच्या टॉप मोस्ट खूब खूब गोश्टी आसा. कित्याक हो भक्तिमार्ग सहजासहजी कोणाक मेळना तो. कित्याक चैतन्य महाप्रभू सांगता भ्रमाण भ्रमिते कोण भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण कृपा पाय भक्ती लता. ब्रह्मांडभरामधल्या काही भाग्यवान जीवांकच अशी गोष्ट सांगता. ताका लागून आमची सारखी बद्ध जिवां प्रभुपादाच्या कृपेन ही भक्ती मेळिल्ली आसा. आमच्या हातून चूक घडूंक शकता, पण भगवान कितें सांगता, जो माझे भक्तिमय सेवेक संलग्न जाल्ले आसा, जरी त्याच्या हातून कितें तरी चूक घडली किंवा त्याची काही पतन जालें तरी पण ताका कितें म्हणचें, साधू म्हणचें. कित्याक तो माझे भितर स्थिर जाल्लो आसा, ताच्या हातून कितें चूक घडूंक शकता. ताका लागून प्रभुपाद तात्पर्यान म्हणटा की एखाद्या भक्ताने आदर्श मार्गापासून जरी पतन झाले तरी त्या भक्ताला कोणी तुच्छ लेखू नये. म्हणून जो कृष्ण भावनेमध्ये स्थिर आहे आणि दृढ निश्चयाने हरे कृष्ण महामंत्राचा जप करण्यास मग्न झालेला आहे आणि जरी त्याचे पतन झाले तरी तो दिव्य अवस्थेमध्ये स्थित असल्याचे जाणले पाहिजे. हा प्रभुपाद की सांगता, तो सतत भगवंताच्या पवित्र नामाचे जप केल्या कारणान तो त्याचे जे कितें पाप आसा किंवा कितें पतन जालें आसा तें नश्ट जाता. ताका लागून प्रभुपाद आमकां हांगा इन्स्ट्रक्शन दिता की आमी आमच्या हातून कितें चूक घडूंक शकता. ताका लागून निरंतर सततम कीर्तयन्तो. प्रभुपाद कितें सांगता आमकां, हरे कृष्ण महामंत्राचो जप करपाक सांगता. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. प्रभुपाद आमकां हालयता, जागो जाव हरे कृष्णा जप करा म्हणटा. पुढे भगवान सांगता की भगवंताचो जो भक्त आसा, आपलो जो भक्त आसा तो केन्ना नश्ट जायना. आतां हे प्रत्येक श्लोक आनी सांगता, कित्याक हे जे श्लोक आसा ते भक्ती तत्वां येता. ताका लागून प्रत्येकाचें हें विश्लेशण चर्चा करपाक पडटा. तर भगवान कितें सांगता की म्हाज्या भक्ताचो केन्ना नश्ट जायना. ताका लागून भगवान 9व्या अध्यायाच्या 31व्या श्लोकात सांगता की क्षिप्रम भवाति धर्मात्मा सशक्त शांतिम निगच्छति कौंतेय प्रतिजानीहि नमे भक्त्या प्रणश्यति. वो व्हेरी वेल याद धरा, वो श्लोक व्हेरी इम्पॉर्टंट. प्रभुपाद सांगता त्याचा अर्थ सांगता की तो लवकरच धर्मात्मा सदाचारी होतो आणि त्याला शाश्वत शांती प्राप्त होते. हे कौंतेय निर्भय हो आणि घोषणा कर की माझ्या भक्ताचा कधीही नाश होत नाही. हांगा भगवान अर्जुना सांगता की तू घोषणा कर की माझ्या भक्ताचो केन्ना नाश जायना, कित्याक तो निरंतर भगवंताच्या दिव्य प्रेमामध्ये स्थिर झाला आसता. ताका लागून तेजो केन्ना नश्ट जायना. प्रभुपादान सांगता की ह्या श्लोकाचो अर्थ कोणी चुकीचो काडूं नजो म्हणून सांगता. कित्याक की दुष्कर्मी लोक आसा, जे पतीत लोक आसा किंवा अधर्मी लोक आसा किंवा अभक्त आसा, तो केन्नाच भगवंताचो भक्त जावंक शकना अशें प्रभुपाद म्हणटा. पूण जो नवविधा भक्तीमध्ये निमग्न जाला आसा, नवविधा भक्तीचेर आमी चर्चा केले पळय, तातूंत जो निमग्न जाला त्याची सगळीं पापां ऑटोमॅटीक नश्ट जाल्ली आसता. आनी हें कशें जाता नश्ट जावपाक, जशें आमी आतां म्हणलें हरे कृष्ण महामंत्राचो जप चालू दवरिल्ल्यान आमची सगळीं पापां नश्ट जाता.
ताका लागून भगवान हांगा म्हणटा की माझ्या भक्ताचो केन्ना नाश जायना, कित्याक ताका फूल प्रोटेक्शन भगवान दिता. फुडें भगवान म्हणटा की भक्तीचे 4 मार्ग आसा. कितले मार्ग आसा? 4 मार्ग आसा. भगवान सांग पळयता की 9व्या अध्यायात 34व्या श्लोकांत 4 मार्ग खंयचे ते सांगता. मन मना भव मद्भक्तो मध्याजिमा नमस्करो मामे वैशेषी युक्ता एवं आत्मनम मत्परायणम. त्याचा अर्थ असा असा की आपले मन सदैव माझे चिंतन करण्यामध्ये युक्त कर, माझा भक्त हो, मला नमस्कार कर आणि माझे पूजन कर. माझ्यामध्ये पूर्णपणे रममाण झाल्याने तू निश्चितच मला प्राप्त होशील. हो श्लोक अनेक वेळा आला. मग यात असा भगवद्गीतेत सेम श्लोका अनेक वेळा आला. मन मना भव मद भक्तो. कोणाक याद जाता? रिपीट झाला. भगवंतान 2 वेळा या श्लोकाचो उच्चारण केल्ले आसा. थोडोसो फरक आसा. याद जाता कोणाक? लास्ट 18.55 मन मना भव मद भक्तो मध्याचे माम नमस्करो मामे वैशेषी युक्ताय माम वैशेषी सत्यम ते प्रतिजाने प्रयोजने. फक्त इतलेशे चेंज जाल्ले आसा. भगवंतान रिपीट कित्याक केला? माझं भक्त जावं म्हणटा भगवान. तरी हांवें भक्तीचे 4 मार्ग हातूंत सांगिल्ले आसा. भगवंतान कितें सांगिल्लें आसा? सदैव माझे चिंतन कर सांगला, माझो भक्त जावपाक सांगला. 3 नंबर म्हाका नमस्कार करपाक सांगला आणि माझे पूजन करपाक सांगला. ह्या श्लोकांत हे भक्तीचे 4 मार्ग भगवंतान ह्या श्लोकांत सांगला. आणि प्रभुपाद या तात्पर्य सांगता की भौतिक जगाच्या बंधनातून सुटपाचो एकच मार्ग म्हणल्यार भगवंता शरण वचून भगवंताच्या दिव्य नामाचे आमी जप करपाक जाय, कीर्तन करपाक जाय. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. कोणाक न्हीद येना? हें व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा. कित्याक भक्ती तत्व आसा प्रभुपादान आमकां दिल्ल्या हेजें सदांच आमी श्रवण करपाक जाय. तर फुडें भगवान सांगता कंप्लीट सरेंडर अंटू कृष्णा. कृष्णाची पूर्ण शरणागती कशी घेवप हें भगवान भगवद्गीतेच्या खंयच्या अध्यायात सांगता? सगळ्यांक खबर आसतलें. कंप्लीट सरेंडर हें गीतेचे सार आमकां प्रभुपाद सांगता. 2 श्लोकां केन्ना प्रभुजी हांगा लेक्चर दिता पळय तेन्ना सांगता भगवद्गीतेचे सार खंय आसा? 2 श्लोक आसात. तर तातूंतलो हो एक श्लोक कंप्लीट सरेंडर कृष्णाची पूर्ण शरणागती 18.66. सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वं पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा. भगवान कितें सांगता? सगळे धर्माचा त्याग कर. त्याचं मराठीनं सांगता की सर्व प्रकारच्या धर्माचा त्याग कर आणि केवळ मला शरण ये, मी तुला सर्व पापापासून मुक्त करेन, तू भयभीत होऊन नकोस. हो भगवद्गीतेचो सार आसा. आता हांगा हो श्लोक हांगा कितें आयलो? कशी सरेंडर जावप. भगवान कितें सांगता? भक्ती तत्व कितें सांगता? एक भक्तान कितें करपाक जाय ताका लागून हो श्लोक डायरेक्ट लास्ट अध्यायांतल्यान भक्ती तत्वान आयिल्लो आसा. हांगा भगवान कितें सांगता? सर्व धर्माचो त्याग कर. आता धर्म म्हळ्यार कितें? सगळे धर्माचो त्याग कर म्हळ्यार भगवान कित्याक लागून सांगता की भगवंतान अर्जुनाक भगवद्गीतेक पयलें 18.66 पयलें कितें सांगिल्लें आसा? परब्रह्माचें ज्ञान सांगिल्लें आसा, परमात्माचें ज्ञान सांगिल्लें आसा, वर्णाश्रम धर्माचें ज्ञान सांगिल्लें आसा, संन्याश्रमाचें ज्ञान सांगिल्लें आसा, मन आनी इंद्रियां कशें संयमीत करप हाचें ज्ञान दिल्लें आसा, धर्मपद्धतीचें ज्ञान दिल्लें आसा. हाचे वेगवेगळ्या ज्ञानाचें भगवंतान भगवद्गीतेक पयलें हाचें वर्णन केल्लें आसा. आनी आतां भगवान हांगा भगवद्गीतेचें सार सांगता तेन्ना भगवान कितें सांगता अर्जुना? ह्या सगळ्या धर्माचो त्याग कर आनी कितें कर? आपणा शरण यो. आपल्या शरण आयल्यार कितें जातलो? आपूण तुका सगळ्या पापांतल्यान मुक्त जातलो. ताका लागून भगवान कितें म्हणटा? ह्या सर्व धर्मान परित्यज्य. फुडें भगवान ह्या भक्ती तत्वां सांगता की भगवंताक कोण जाणूंक शकता किंवा खंयची प्रकारे जाणूंक शकता? तर भगवान म्हणटा केवळ भक्ती मार्गाद्वारेच आपल्याक
जाणू शकता असे भगवान स्वयं म्हणटा. बाकी खंयच्या विधींतल्यान आपण जाणू शकना म्हणटा. ताका लागून भगवान भगवद्गीतेच्या 18व्या अध्यायातल्या 55वा श्लोक जो आसा तातूंत सांगता भक्त्या मामदी जानाति यावान याच अस्मि तत्वता ततो मा तत्वतो ज्ञात्वा विशदे तद अंतरम. भगवान वो व्हेरी इम्पॉर्टंट याद दवरपा सगळ्यांनी. परत एकदा रिपीट करता. भक्त्या मामदी जानाति यावान याच अस्मि तत्वता ततो मा तत्वतो ज्ञात्वा विशदे तद अंतरम. याचा अर्थ असा असा की मनुष्य मला माझ्या भगवान किती म्हणता माझ्या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ह्या यथार्थ स्वरूपात केवळ भक्तीद्वारे जाणू शकतो. अशा भक्तीद्वारे मनुष्य केवळ माझ्या भावनेने पूर्णपणे युक्त होतो तेव्हा तो भगवत धर्मात प्रवेश करू शकतो. याचा अर्थ असा असा भगवान किती म्हणता जो मला पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ह्या स्वरूपात माझे पूजा करता तोच आणि ती केवळ भक्तीद्वारे म्हाका पूजन करता तोच माझ्या धामाची प्राप्ती करू शकता असे भगवान सांगता आमकां. हांगा प्रभुपाद सांगता की जो मनुष्य आसा फक्त कृष्ण तत्व जे आसा ते पूर्णपण जाणता तोच भगवत धामाची प्राप्ती करू शकता. ताका लागून आमकां प्रभुपादान एक सरळ विधी दिल्ली आसा की सतत हरे कृष्ण महामंत्राचो जप केल्यान आमी अंतकालेचे मामेक स्मरण करण्यार भगवान बी सांगता अंतकाळे आपली स्मरण कशें करताले आमी आमच्या आयुष्यभर सतत हरे कृष्ण महामंत्राचो जप केल्यान आमकां मृत्यूच्या टायमार भगवान याद जरी अशें म्हणलें आसा की जेन्ना आमी जाणटी जाता तेन्ना कफ पित्त वात भरता गळो भरून येता मृत्यूच्या टायमार तेन्ना शरिराक खूब वेदना चालू उरता तेन्ना आमकां भगवंताची याद जायना. पण भगवान कितें सांगता जरी म्हाजो जो भक्त आसा तेज्यान मृत्यूच्या टायमार म्हाजें स्मरण करूंक जालना आपूण तेका हृदया वचून कितें करतलो तेका याद करतलो. ताका लागून आमी आतांच साकून कितें करपाक जाय भगवंताच्या पवित्र नामाचो जप करपाक जाय. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. भगवंताचो आमी जप चालू दवरपाक जाय 24 वरां जरी आमी खंयचेंय काम करूं. आपले जेन्ना प्रभुपाद जेन्ना पयले पाश्चात्य देशाक गेले तेन्ना आपले शिष्या सांगतालो तूं जरी फॅक्टरी काम करता तेन्ना बटन मार तेन्ना हरे कृष्णा टायपरायटर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम अशें सांगतालो. म्हळ्यार तुजें कितें जातलें तूं जरी तुजें नित्य कर्म करता फॅक्टरी काम करता एक शेतकरी आसा आनी कोण एक बिझनेसमॅन आसा आनी कोण आनी कितें आसा तें कर्म तुजें नित्य कर्म करीत आसतना सुद्दां कितें कर भगवंताचें स्मरण कर. हांव एक शेतकरी आसा जो वस्तू सुद्दां ना म्हाजें चिंतन कोणाचेर जाय बैल वता आनी हांव नांगर करता म्हाजें चिंतन कोणाचेर जाय हरे कृष्ण भगवंताचें चिंतन. कित्याक मृत्यू हो केन्ना येतलो तो सांगपाक शकना. काळ रुपी भगवान आमचें केन्ना आमचेर झडप घालतलो हें आमकां खबर ना. तरी पण आमी जेन्ना भक्ती मार्गाचो अवलंब केल्यान आमकां कसलीच भंय उरना. कित्याक आमकां भगवंताचें गुरूचें वैष्णवाचें आचार्याचें आमचें प्रोटेक्शन उरता. ताका लागून एक भक्तासाठी एक साधकासाठी भिवपाची मृत्यूसाठी भिवपाची गरज ना. तर फुडें एक व्हेरी इम्पॉर्टंट श्लोक येता. भगवान सांगता की भक्ती मार्गाचें जें भक्तीचें ज्ञान आसा तातूंत 8 वैशिश्ट्य आसा कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉलेज ऑफ भक्ती. तर भगवान 9व्या अध्याय चडांत चड 9व्या अध्यायाचे श्लोकां चड आसा. कित्याक राजविद्या सांगिल्ली आसा तातूंत चड अशें गुह्य ज्ञान सांगिल्लें आसा. ताका लागून भगवान 9व्या अध्यायाच्या 2रो श्लोक सांगता राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमनम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम. हो व्हेरी इम्पॉर्टंट श्लोक आसा. ताजो अर्थ असा आसा की सर्व गोपनीय ज्ञानात अत्यंत गोपनीय असे हे ज्ञान म्हणजे सर्व ज्ञानाचा राजा आहे. हे अत्यंत पवित्र ज्ञान आहे आणि ते अनुभवजन्य प्रत्यक्ष आत्मज्ञान देणारे असल्यामुळे ते धर्माची परिपूर्णता आहे. हे ज्ञान अविनाशी आणि आचरण करण्यास अत्यंत सुखकारक आहे. ताका लागूनच ह्या अध्यायात जो 9वे अध्याय आसा ताका कितें म्हणला राजविद्या अशें म्हणला. म्हळ्यार ज्ञानाचो राजा अशें म्हणला.
आता या श्लोकात 8 वैशिष्ट्य सांगला ती खंयची सांगा पळोवया. सर्व गोपनीय ज्ञानात अत्यंत गोपनीय असे हे ज्ञान, म्हणजे हे ज्ञान कशें आसा, गोपनीय ज्ञान आसा. आणि ह्या ज्ञानाक कितें म्हणला, ज्ञानाचा राजा म्हणला. 2 जण हे अत्यंत कशें आसा, पवित्र आसा. आणि ते कशें आसा, पवित्र आसून सुद्दां अनुभव आम्ही अनुभव करू शकता. भगवंताची भक्ती आम्ही भगवंताक अनुभव करू शकता गुरुच्या मार्फत. ताका लागून कितें म्हणला, अनुभव जेन्ना आनी प्रत्यक्ष आत्मज्ञान दिवपाचें असल्या कारणान तें खूप धर्माची परिपूर्णता सांगिल्ली आसा. धर्माची कितें सांगला ह्या ज्ञानाक, धर्माची धर्म आसा तेजी फायनल जे आसा परिपूर्ण जाता पळय, ताका लागून ते परिपूर्ण म्हणलें आसा. ती परिपूर्णता कशी आसा, हे ज्ञान आसा तें धर्माची फुल्ल पूर्ण जाता, ताका लागून परिपूर्णता म्हणून सांगलें आसा. आनी हें ज्ञान कशें आसा, अविनाशी. हे केन्नाच ह्या ज्ञानाचो नाश जायना आनी हें आचरण करू शकता आनी तें अत्यंत सुखकारक आसा. ताका लागून ह्या अध्यायाक राजविद्या अशें म्हटलें जाता. तर फुडें भगवान ह्या भक्ती तत्वांत सांगता की ह्या भक्ती मार्गाक आयल्यार कोणाचें कितें जायना, नुकसान जायना म्हणटा. नो लॉस इन दीस एफर्ट. ताका लागून भगवान आता आमी परत आता भगवान ह्या भक्ती तत्वांत 2ऱ्या अध्यायात आनी भगवान 2ऱ्या अध्यायात 40व्या श्लोकाक सांगता, नेहाभि क्रमनाशितोस्ति प्रत्ययोवान विद्यते स्वअल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्. भगवान कितें सांगता की जो भक्ती मार्गाचा जो कोणी प्रयत्न करता, म्हणजे ह्या प्रयत्नात कोणतेही नुकसान नाही किंवा ठास नाही. आणि ह्या मार्गातील अल्प प्रगतीनेही मनुष्याने मोठ्या भयंकर भयापासून संरक्षण होऊ शकते. भगवान कितें सांगता, आम्ही थोडीशी जरी भक्ती केली आमचे व्हडल्या भयापासून संकटापासून आमचं कितें जावं शकता, संरक्षण जावं शकता. हांगा मेन आमची जरी भक्ती आमी आतां भक्ती मार्गात आयला प्रभुपादाच्या कृपेन, जरी आमची भक्ती कंप्लीट जाली ना, 40% जाली, 50% जाली आनी आमकां हो शरीर सोडपाचो टायम आयलो, पण हांगा भगवान कितें सांगता, तो भयंकर हेतूंतल्यान भयंकर भयापासून संरक्षण जावं शकता. पण जरी माझे मृत्यू जालो आनी माझी भक्ती कंप्लीट जाली ना आनी हांव भगवंता मार्गाक गेलो ना, तर भगवान कितें म्हणटा, ताका ब्राह्मणाच्या कुळांत किंवा श्रीमंत घराण्यात ताका फुडलो जल्म मेळटलो आनी ताका भुरगेपणा साकून तेजी भक्ती चालू जातली. कित्याक एक भगवंताच्या भक्ताच्या घरांत जर बारीक भुरगीची जल्म आयला की जाता, भुरगेपणा साकून ताका भगवंता सकाळी मंगलारती कानार पडटा, जरी तो बारीक आसलो 3-4 म्हयन्याचो, तो घरांत भक्त असल्या कडल्यान आई बाबा ताका प्रसादच खावयतले, कीर्तन चालू आसतलें, घरांत वैष्णवाचें वर्दळ उरतली, केन्ना कीर्तन उरतलें, ताका लागून ताका भुरगेपणा साकून ताजी भक्ती चालू जातली. हांगा ताका लागून म्हणटा, थोडीशी जरी तुवें ह्या जन्माक भक्ती केली आनी ती कंप्लीट जालना, तुका फुडलो नेक्स्ट जन्म गॅरंटेड श्रीमंताच्या वैष्णवाच्या घरांत मेळटलो आनी तूं फुडली तुजी जी कंप्लीट जाली नाशिल्ली इनकम्प्लीट जी भक्ती उरली ती कितें जातली, फुडें ती चालू जातली. हाजें मेन उदाहरण भागवताक एक आयिल्लें आसा, कोण सांगूंक शकता, चडांत चड तेजे विशयाचेर चर्चा करता प्रभूजी दिवन. व्हडली भयापासून तेजें संरक्षण जाल्लें. अजामेळ कथा येता, आयकलां न्ही अजामेळ? सगळ्यांक खबर आसा न्ही अजामेळाची कथा, की तो एक ब्राह्मणाचो भक्ताचो भुरगो उरता आनी ताका बापूय कितें सांगता, भगवंताची पुजेसाठी रानांत चल आनी सुगंधीत फुलां घेवन यो म्हणटा. रानांत गेलो तेन्ना एक शुद्र आनी शुद्राणी ताका दर्शन जाता आनी तेजें मन विचलीत जावन तो त्या शुद्राणीचें चिंतन करता आनी तेजेर आसक्ती तेजी निर्माण जाता आनी तो घरांत सगळें भक्ती विसरता, आवय बापाक विसरता, बायलेक विसरता आनी त्या बायलेक तो आपल्या घरां हाडटा आनी सगळें तो विसरता आनी तो सगळ्यो वायट गोश्टी करूं लागता. पूण तो पयलीं तेणें 20 वर्स पर्यंत आपल्या बापायन आज्ञेनुसार भक्ती केल्ली उरता, भगवंताची सेवा केल्ली उरता, पण एक वेश्येच्या कारणाक लागून तो सगळें सोडून वता आनी फुडें कितें जाता, तो 80 वर्सांचो जाता आनी त्या वेश्ये पासून ताका 10 भुरगीं जाता आनी तो लास्ट भुरगो उरता तो तेजें नांव कितें दवरता, नारायण दवरता आनी तेजो अंतकाळ लागीं पाविल्लो उरता.
आनी तो बेडीचेर पडिल्लो उरता तेन्ना ताका एक यमदूत दिश्टी पडटा. कोण दिश्टी पडटा? कित्याक तेणी आयुश्यभर सगळें वायट काम केल्लो, दरोडेखोर लोकांक मारिल्लो उरता, लूट केल्ली उरता. पूण पयली 15-20 वर्स तेणें कितें केल्ली उरता? भक्ती केल्ली उरता. तो त्या यमदूताक पळोवनच कितें करता? भिता आनी कितें करता? आपल्या अजाणटेन आपल्या लास्ट भुरग्याचें नांव कितें दवरिल्लें उरता? ताणें नारायण दवरिल्लें उरता. ते यमदूताक पळोवन तो कितें करता? नारायण म्हणून उलो मारता, म्हणजे कोण तरी आपणाक व्हरपाक आयला. त्याच टायमार तेच्या तोंडांतल्यान नारायण हें नांव आयल्यान तेन्ना तेजे समोर कोण येता? विष्णुदूत प्रकट जाता. आनी फुडें ती व्हडली गोश्ट आसा, आमी हांगा स्टॉप करया ती. आनी हांगा हाजो अर्थ असो जाता की जरी आमी थोडीशी जी भक्ती केली तर आमकां व्हडले भया पासून संरक्षण जावंक शकता. जशें ह्या अजामेळाचें जालें आसा. तेजे नंतर तो तीर्थक्षेत्रां वचून तेणी भगवंताची भक्ती करून तो नंतर भगवत धामाक वता. फुडें भगवान सांगता की भक्ती मार्गाक दृढ निश्चय कसो उरचो. डिटर्मिनेशन इन भक्ती ही भगवान आमकां 2 अध्यायाच्या 41व्या श्लोकाक सांगता की व्यवसायिका बुद्धेर्हेक कुरुनंदन बहुशाखा अनन्नाच भुक्त्यो व्यवसायिकांनाम. त्याचा अर्थ असा आसा की जे या मार्गावर असतात त्यांची बुद्धी दृढ निश्चयी असते आणि त्यांचे ध्येयही एक असते. हे प्रिय कुरुनंदन, जे डगमळीत असतात त्यांच्या बुद्धीला अनेक फाटे फुटलेले असतात. भगवान आणखीच म्हणता जो दृढ निश्चय असा तोच माझी भक्ती करू शकता. जेची बुद्धी कशी असा? डगमळीत असा. ताका खंय जशे 2 वडीचेर पांय दिवपाचे, ह्या वडीर पांय दिवं का ह्या वडीर पांय दिवं असता. पूण जो दृढ निश्चय असा तोच माझी भक्ती करू शकता असो तेजो अर्थ असा. जर तो व्यावसायिक बुद्धी म्हळ्यार हाजो अर्थ कितें की कृष्ण भावनेद्वारे परमोच्च सिद्धी प्राप्त करपाची. हाकाच कितें म्हणटा? व्यावसायिका बुद्धी अशें म्हणटा. ही कोणा मार्फत जावं शकता की आमी गुरूच्या चरणाचें आमी शरण ग्रहण करपाक जाता. गुरू आमकां हें भगवंता बद्दल ज्ञान दिता. ताका लागून शास्त्रांत अशें सांगिल्लें आसा की गुरूक आमी दिसातून 3 वेळा प्रणाम करपाक जाय. ती दृढ निश्चय हो कशी धरपाक जाय? एक मेन उदाहरण भागवताक आयिल्लें आसा. जेन्ना आमी भक्तिशास्त्री करताले तेन्ना श्याम रसिक प्रभू आमकां सांगताले दृढ निश्चय. आनी प्रभुपाद हे तात्पर्य सांगता की दृढ निश्चय हेजें बेस्ट उदाहरण म्हळ्यार गौरिया एक पक्षी आशिल्लो. गौरिया म्हळ्यार एक कोंकणीन कितें म्हणटात? चिमणी. तो पक्षी आसा तो. एक वेळ कितें जाता की तेजी अंडी उरता पळय ते दर्यावेळेर अंडी घातिल्ली उरता. आनी समुद्र कितें लाटांनी तेजी अंडी कितें जाता? दर्याक वता. तो पक्षी गौरिया कितें करता? आपल्या अंडी परत दिवंक सांगता. पूण तो तेजे कडेन समुद्र कितें करता? तेन्ना कॅरलेस करता. तो दिना पूण तो पक्षी आसा पळय, म्हाका दिसता चड कोंकणीन ताका चिमणीच म्हणटा, हिंदीन ताका गौरिया अशें म्हणटा. ती चिमणी कितें करता? दृढ निश्चय करता की आपूण तुका सांगता, आपूण तुका सगळें आटयतलो म्हणटा. कोणाक सांगता? समुद्राक, दर्या सांगता आपूण तुका म्हाजी जर अंडी दिना आपूण तुका सगळें उदक काडून दुसरे कडेन व्हरून आटयतलो म्हणटा. सगळें ताका हांसपा लागता. पूण तो दृढ निश्चय कितें करता? आपली चोंचेर इल्लें उदक काडून अशें हाडत रावता. ताका दृढ निश्चय. अशें काही दीस वता, सगळे अचंबीत जाता, सगळे लोक हांसतात ताका. पूण तो आपल्या निश्चयाचेर ठाम आसता. आनी ही जी गोश्ट आसा पळय सगळ्या ब्रह्मांडाक पसरता. आनी ही गोश्ट विष्णुवाहन गरुड हाजे कडेन पर्यंत पावता. तर तो खरें पळयता, खरेंच काय म्हणना, तो पळयता की खरेंच जी पक्षी आसा तो कितें तेज्यान काय ते दोरयेक सुकोवपाक जायना. पूण तो कंटिन्युअस आपली चोंचीन थोडे 4-5 थेंब काडून दुसरे कडेन हाडून वयता. तेन्ना तो कितें करता? स्वयं गरुड राज येता सकयल आनी सांगता एका समुद्र राजाक सांगता की तेजी अंडी परत दी म्हणून. आनी तेजे ते दृढ निश्चय पळोवन तेजेर गरुडराज प्रसन्न जाता आनी ताका रिक्वेस्ट करता दर्या की तेजी अंडी परत दी. आनी गरुड राजाच्या रिक्वेस्टान दर्या परत तेजी अंडी दिता. हांगा हें दृढ निश्चय. इतलो आमचे कडेन दृढ निश्चय जावपाक जाय भक्ती मार्गान. तरीच आमी भक्ती मार्गान अग्रेसर जातले. फुडें टायम दितलो 10 मिनटां सोंपतले. हांगा भगवान सांगता की
भगवंताक चेतना स्थिर, भगवंतामध्ये चेतना स्थिर करपाची. भगवान भगवद्गीतेच्या दुसऱ्या अध्यायात सांगता की 61 श्लोका सांगता, तानी सर्वाणी संयमम युक्त आसित मत्परा वशे हि यमसे इंद्रियाणी तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. जर असं असा की जो इंद्रियांना पूर्णपणे वश करून त्याचे संयमन करतो आणि आपली भावना माझ्यामध्ये दृढपणे स्थिर करतो, त्याला स्थिर बुद्धियुक्त मनुष्य असे म्हणले जाते. हाजे योग सिद्धीची परिपूर्णता या श्लोकांत सांगितली असा. आणि योग सिद्धीची परिपूर्णता म्हणल्यारच कृष्ण भावनामृत. हांगा मेन उदाहरण हांगा पळोवपाक दिता की राजा अमरीश. राजा अमरीश हो राजा आशिल्लो. तो दुर्वासा मुनी सारको श्रेष्ठ योगी नाशिल्लो, पूण तो आपल्या भक्तीमध्ये कितें कसो आशिल्लो, संयमी म्हळ्यार असो भगवंताचे स्थिर आशिल्लो आणि आपली सगळी इंद्रियां संयमीत करून भगवंताची भक्ती करतालो. आणि ताका लागून भगवंताच्या चरणा कडेन तो कितें जाल्लो, स्थिर जाल्लो. ताका लागून तेणें आपलें कितें केल्लें की आपली वाचा आसा पळय, वाचा तेणी भगवंताचें वर्णन करपाक स्थिर केल्लें, रब केल्लें. आपले जे हात आसा तेणे भगवंताचें मंदीर मार्जन करपाक, क्लीन करपाक तेजो वापर केलो. आपले जे कान आसा पळय तेणे भगवंताचें श्रवण करपाक, लिलांचें श्रवण करपाक वापर करतालो. आपले जे दोळे आसा ते भगवंताचें रूप पळोवपाक तो वापर करतालो. आणि आपले जे शरीर आसा पळय, जे भक्त येतालो तांकां अलिंगन दिवपाक आपल्या ह्या शरिराचो वापर करतालो. आपले जे कान आसा पळय, कानाक जे कान आसा पळय फुलांचो वास घेतालो. जिबेक जीभ आसा पळय, तुळशी पत्राचो जो भगवंताक अर्पण केलो जो रस आसा तेजे तो आस्वादन करतालो. आपले जे मस्तक आसा ते भगवंताक दंडवत घालपाक तेजो वापर करतालो. पांय आसा ते धामयात्रा करपाक तेजो वापर करतालो. अशें करून आनी जी आपली इच्छा आसा पळय ती भगवंताची इच्छा पूर्ण करपासाठी तेजो वापर करतालो. म्हळ्यार हे कितले एक्झॉल्टेड डिवोटी अशें म्हणटा पळय, कितले उरता. आमकां प्रत्येक जाणां कितें उरता, इच्छा उरता कितें तरी. आमी कितें करता, थोडी म्हाजी मनाची इच्छा पूर्ण करता, शरिराची इच्छा पूर्ण करता, आपल्या फॅमिलीची इच्छा पूर्ण. पण हे अमरीश महाराजा भगवंताची इच्छा पूर्ण करपासाठी कितें करताले, स्वताची इच्छा लायताले. ताका लागून भागवतांत एक कितें म्हणलें आसा, राजा अमरीश महाराजा मतपरा डिवोटी अशें म्हणलें आसा. मतपरा डिवोटी म्हणल्यार व्हडले डिवोटी. आमच्या परंपरेमध्ये सुद्दां एक श्रेष्ठ आचार जावन गेला, तांकां म्हणटा श्रील बलदेव विद्याभूषण सांगता की केवळ भगवंतांच्या भक्तिमय सेवेद्वारे इंद्रियांना पूर्णपणे संयमित करणे शक्य आहे. जी आमची इंद्रियां आसा ती जाता आपली मनाप्रमाणे, जशें मन जशें सांगता तशी इंद्रियां तेजो इंद्रियां मन म्हाका तशें वता. पण जेन्ना आमी भक्ती मार्गार येता तेन्ना आमी आमच्या इंद्रियां संयमीत करूं शकता. फुडें कृष्णाचो स्वभाव सांगता. भगवान आपली स्वता बद्दल स्वभाव सांगता की ये यथा मां प्रपदन्ते तां तैत्वा भजाम्यहम मम वर्तमान नियंत्रन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशा. भगवान सांगता जे ज्या भावनेने मला शरण येतात त्याला अनुसरून असे फळ मी त्यांना देतो. हे पार्थ, सर्वजण माझ्या मार्गाचे सर्व प्रकारचे अनुसरण करतात. भगवान कशी भावनेने शरण वता ते ह्या श्लोकात सांगतात. एक भक्त भगवंताक एक सखा म्हणून भगवंताक शरण वचूं शकता. प्रियकर माधुर्य रस आसा त्या मार्फत वचूं शकता. माता पिता किंवा सखा मित्र ह्याद्वारे भगवंता आमी शरण वचूं शकता. पुढे भगवान सांगता की भक्तीचो योग आसा तो कितें आसा, सगळे योगामध्ये सर्वोत्तम आसा तो. ताका लागून भगवान 6व्या अध्यायाच्या 47 श्लोका सांगता योगिनामपि सर्वेषां मद्गते अंतरात्मनां श्रद्धावान भजते यो मां समे युक्ता तमो मता. हो श्लोक व्हेरी इम्पॉर्टंट, सगळ्यांनी याद करपाचो. ताचो अर्थ असा आसा की आणि सर्व योग्यामध्ये जो दृढ श्रद्धेने सदैव माझ्यामध्ये वास करतो, अंतकरणात माझे चिंतन करतो आणि दिव्य प्रेममय माझी सेवा करतो, तो माझ्याशी पूर्णपणे युक्त असतो, तोच खरा सर्वश्रेष्ठ योगी असे माझे मत आहे. असे भगवान स्वतः सांगतात अर्जुना की माझे मत असे आसा की सर्व योग्यामध्ये दृढ श्रद्धेने सदैव माझ्यामध्ये वास करतो.
अंतकरणात माझे चिंतन करतो, तोच कोण असा? सर्वश्रेष्ठ योगी असा. पुढे भगवान सांगता की कृष्णाला जाणून घेण्याची दुर्मिळता, म्हणजे कोण जाणून घेऊ शकता भगवंता? तर भगवान भगवद्गीतेत सांगता की 7व्या अध्यायाच्या 3ऱ्या श्लोकात मनुष्याणाम सश्रेतु कच्चित यतती सिद्धये यततानि सिद्धानां कच्चिमां वेति तत्वता. हा श्लोक बी व्हेरी इम्पॉर्टंट असा, सगळ्यांनी याद करपाचा आहे. घरा वचून भगवद्गीता वाचपाचा आणि हे मेन असं 7.3. भगवान आणखी सांगता हजारो मनुष्यापैकी, भगवान एक मनुष्यापैकी म्हणून सांगता हजारो मनुष्यापैकी एखादाच सिद्धी प्राप्त करण्याचा प्रयत्न करतो आणि सिद्धी प्राप्त करणाऱ्या त्या मनुष्यापैकी एखादाच मला तत्वता जाणतो. भगवान ती सांगता ह्या भौतिक जगात हजारो हजारो लाखो करोडो लोक असतात आणि अशा हजारो लोकां भितर एखादो एकटो करता म्हाका जाणून घेवपाचो, सिद्धी प्राप्त करपाचो प्रयत्न करता आणि सिद्धी प्राप्त करपाच्या ह्या हजारां भितर कोण एकटो म्हाका तत्वता जाणतो. ह्या भौतिक जगात जवळजवळ 850 ते 800 कोटी लोक असतात. केवळ हाताच्या पोटार मोजपा असे तितलेच जे लोक असतात ते भगवंताच्या आश्रय घेतले आसा आणि प्रभुपादाच्या कृपेन ते खूप वाडिल्ले आसा. पहिले कांयच नाशिल्ले. म्हणजे पळया 850 कोटी लोक आसात आणि आमची इस्कॉनात जवळजवळ 4.5 कोटी भक्त आसात. काही बाकीची संप्रदाय मिळून एक 500 कोटी जातले. 850 कोटी लोक तातूंतले फक्त 7 ते 8 कोटी लोक भगवंताच्या चरणाचो आश्रय घेवपाचो प्रयत्न करतात. ताका भगवान म्हणटा सगळेच लोक घेवपाक शकना म्हणटा भगवान. कित्याक मनुष्याचे अनेक स्तर आसात आणि त्या अनेक स्तरा पयली काही मनीस भगवंता शरण वता. कित्याक चडांत चड लोक कितें करता, ह्या भौतीक जगां आयले की आहार निद्रा भय आनी मैथून हेतूकच गुंतिल्ले आसात. तांकां भक्ती मार्गाचें पडून गेल्ली ना. ताका लागून भगवंताक खबर आसा आनी प्रभुपादान सांगता, हे तात्पर्य सांगता की हजारां भितर काही एकटो कोण तरी तूं रुची घेतलो. तर फुडें पळोवया. पुढे भगवान सांगता की सुकृती आसा, सुकृतीनान 4 प्रकारचे सुकृती आसा म्हणटा की भगवान आपल्याची माझी भक्ती कोण करू शकता, की 4 प्रकारचे सुकृती. म्हणजे आपल्या कडेन जे 4 प्रकारचे जे लोक आसा ते कोण येता सांगता भगवान 7व्या अध्यायाच्या 16व्या श्लोकांत सांगता की चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो सोर्जन आर्तो जिज्ञासु अर्थाती ज्ञानीच भरतवृष. हे भरतश्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकारचे पुण्यात्मा माझी भक्ती करीत असतात. आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासू आणि ज्ञानी. फर्स्ट आर्त, जे पीडित असतात ते लोक भगवंताची शरण घेतात. ज्यांका धनाची संपत्तीची आशा आसा, अभिलाषा, ते भगवंताची शरण ग्रहण करतात. जे जिज्ञासू आसा, जिज्ञासा आसा ते भगवंताचे शरण ग्रहण करतात. आणि जे परम सत्याचे ज्ञानाची शोधासाठी फाटल्यान लागले असता ते भगवंता भक्ती करता असे भगवान 7व्या अध्यायाच्या 16व्या श्लोकात सांगतात. खूप सारे शॉर्टकट मारया. पुढे म्हणटा रेअरिटी ऑफ द डिवोटी. भगवान बी सांगता भक्ताची दुर्मिळता. हांवें मेन श्लोक सांगता की भगवान 7व्या अध्यायात 19व्या श्लोकात सांगता की बहुनाम जन्मनाम म्हणते ज्ञानवान प्रपदते वासुदेवम सर्वमिती स महात्मा स दुर्लभ. आणि भगवान परत सांगता त्यांचं नाव श्लोका परत सांगता पडेल. बहुनाम जन्मनाम म्हणते अनेक जन्म मृत्यूनंतर ज्याका वास्तविक ज्ञान जाता की मी अस्तित्वातील सर्व गोष्टींच्या कारणाचे परम कारण असल्याचे जाणून मला शरण येतो असा महात्मा सदुर्लभ. भगवंती सांगता असं महात्मा अत्यंत दुर्लभ असा. परत भगवंतानं महात्मा म्हणिल्लो असा की अनेक आमचे बी अनेक जन्म मृत्यू जावन गेले आणि असे अनेक जन्म मृत्यूनंतर ज्याका वास्तविक ज्ञान जाता की वासुदेवम सर्वमिती स महात्मा. असं महात्मा कसं असा, सदुर्लभ असा म्हणटा. पुढे भगवान म्हणटा दृढ निश्चयान कृष्णाची सेवा कोण करू शकता. भगवान 7व्या अध्यायात 28व्या श्लोकात सांगता येशाम यत अंतगतम पापम जनानाम पुण्यकर्माणाम
ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजनते मा दृढवता. याचा अर्थ असा असा की ज्यांनी या जन्मी आणि पूर्वजन्मी पुण्यकर्म केली आहेत आणि ज्यांची पाप करणे पूर्णपणे नष्ट झालेले आहेत ते द्वंद्वरूपी मोहातून मुक्त होतात आणि दृढ निश्चयाने माझ्या सेवेमध्ये युक्त होतात. पुढे भगवान सांगतात की रिमेंबरिंग कृष्णा एट द टाइम ऑफ डेथ. मृत्यूच्या वेळी श्रीकृष्णाचे स्मरण करणे. भगवान स्वयं सांगता की आपल्या तुम्ही मृत्यूच्या टायमार म्हाका स्मरण कसे करचे. भगवान सांगता की 8व्या अध्यायाच्या 5वी श्लोकात व्हेरी इम्पॉर्टंट श्लोकात अंतकाले च मामेव स्मरणमुक्ता कलेवरम य प्रयाती समभाव याती नास्त्रस्य संशया. भगवान सांगता आणि अंतकाळी केवळ माझे स्मरण करीत जो आपल्या देहत्याग करतो तो तात्काळ माझ्या प्रकृतीची प्राप्ती करतो, यात मुळीच संशय नाही असं सांगतात. दोन श्लोका जगाने कंप्लीट करूया. तर पुढे भगवान सांगता 15व्या अध्यायात जो कृष्णा जाणता तो कृष्ण सगळी गोष्टी जाणता म्हणता. हांगा भगवान सांगता की यो मामेव समूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद जती मा सर्व भावेन भारत. जो मला संशयरहित होऊन पुरुषोत्तम भगवान म्हणून जाणतो तो सर्वज्ञ होय. म्हणून हे भारत जो माझ्या भक्तीमध्ये पूर्ण संलग्न होतो. हा भगवान की सांगता संशयरहित होऊन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान म्हणून जाणतो तो सर्वज्ञ आहे. तर टायमा लागून आम्ही बेगीन कंप्लीट करूया. लास्ट सांगता भगवान 12व्या अध्यायात सांगता की जे माझे पूजन करतात, जे आपली सर्व कर्मे मला अर्पण करतात आणि अनन्य भावाने भक्ती करत माझी उपासना करतात, माझ्या ठाई मन स्थिर करून भक्तीमध्ये संलग्न होतात व माझे ध्यान करीत असतात, हे पार्थ त्यांचा मी जन्म मृत्यू संसार सागरातून त्वरित उद्धार करतो असे भगवान सांगतात. त्यामुळे आम्ही सदा भगवंताच्या नित्य सेवेमध्ये रावपाक जाय आणि प्रभुपादान आमकां सरळ आणि सुलभ असं मार्ग दिला की सतत भगवंताच्या हरे कृष्ण महामंत्राचो जप करपाक जाय. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तर लास्ट हे कलियुग असा आणि आमच्याकडे आता सगळं एसेन्स तुम्ही सांगता की सत्ययुगात मनुष्याचे जे आयुष्य आशिल्लें 1,00,000 वर्स आशिल्लें, त्रेतायुगात 10,000 जालें, द्वापर युगात 1,000 जालें आनी आतां कलियुगात 100. पण ते 100 ना, ते जवळ जवळ 60-70 वर्सांचे पाविल्ले आसा. आणि आमच्यासाठी व्हेरी सिरियस मॅटर असो आसा. आमी भयभीत जावं नजो पण आमी सिरियस जावपाक जाय की आमचे मानपाक जाय आमचे 70 वर्सां आयुश्य आनी एक दिसा जालें 2 मिनटां सोंपलें. एक वरां कितलें वरां, एक दिसा कितलें वरां उरता, 24 वरां उरता. तर 24 वरांतली आमी आज 7 ते 8 वरां कामाक वता, 7 ते 8 वरां आमी रातची न्हिदपाक घालता. प्रसाद घेवपाक सकाळी ब्रेकफास्ट करपाक आमकां जवळ जवळ 1.5 वर वता. टॉयलेट बाथरूम ब्रश करपाक जवळ आमचे दिसाक 1 वर वता. माताजी किंवा बाकीचे आसता तांकां कुकिंग करपाक, ट्रॅव्हलिंग करपाक, बाजार हाडपाक आमकां जवळ जवळ 1.5 वर वता. स्कूल भुरग्यांक आनी अदर गोश्टी करपाक आमकां 1 वर वता. लक्ष दिवन आयकयात. टीव्ही तुम्ही कोण पळयना आसा, आमी एक सामान्य गोश्टीची उलोवया. टीव्ही, मोबायल आनी गॉसिप करपाक जेन्ना 2 माताजी एकठांय जाता, गोश्टी चालू जाता, मोबायल जवळ जवळ 1 वर पुरो करता. त्यासाठी आमी फक्त 1च वर दवरता. जर टोटल दिवसाची जर टायम केलो 24 वरांतलो, 21 वरां आमी ह्या गोश्टीसाठी घालता. आमकां फक्त 3च वरां मेळटा. 24 वरांतली 3 वरां मेळटा. म्हयन्याक 30 दीस इंटू 3 वरां 90 वरां आमकां म्हयन्याक मेळटा. वराक आमकां 1080 वरां मेळटा.
म्हणल्यारच एक वर्सा आमकां 45 दीस फ्री मेळटा. कितले वर्साक आमकां फक्त 45 दीस फ्री मेळटा. आमी मानला की आमचें आयुश्य कितलें 70 वर्सां. 70 इंटू 45 जवळ जवळ आमकां 3150 दीस जाता आमच्या आयुश्याक. इतलेच दीस आमकां फ्री मेळटा. आनी तेजे जर वर्साचें मान काडल्यार आमचे कडेन 8.5 वर्सांच आमचे कडेन आसता. 70 वर्सांची आमचे कडेन फक्त 8.5 वर्सांच आमचे कडेन आसा. त्यातूंतले आमचे आतां जवळ जवळ थोड्यांची 35 वर्सां गेली, थोड्यांची 40 वर्सां गेली, 50 वर्सां गेली, 60 वर्सां गेली. आमचे कडेन टायम थोडोच आसा. ताका लागून आमी सगळ्यांनी खूब सिरियस जावन प्रभुपदान जी आमकां वाणी दिला, प्रभुपदान आमकां जें इन्स्ट्रक्शन दिलां ताजेर आमी चड सिरियस जावन सतत भगवंताचें चिंतन करपाक जाय. कित्याक लागून आमचे कडेन फक्त कितलो थोडो सुद्दां म्हणूं शकना, कितलो टायम आसता आमकांय खबर ना. परीक्षित महाराजा कडेन गॅरंटेड 7 दीस आनी 7 रात्र आशिल्ले. आमचे कडेन 7 मिनटां, 7 सेकंद, 7 म्हयने कांय गॅरंटी ना. ताका लागून प्रभुपादाचे आमी ऋणी आसा. ताका लागून प्रभुपादान आमकां कितें सांगलां, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. खूब खूब धन्यवाद. हरे कृष्णा. कितें चुकलें माफ करा. हांवें जें कितें तुमचो बरोवला तें प्रभुपादाची वाणी दवरला, म्हाजी कांय दवरला. थँक्यू वेरी मच.